वर्साचो सादो काळ पयले सातोळे बुधवार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळी 29 ते 39. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआवा संगाती जेजू सामको सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंथरुणार पडलोली आसली आनी ताणी ताका रोखडी तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेप जाली. आंजीन साब आसाच्या खूब बळीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चोर सकाळी उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमाव आनी ताची बरी आसले ते तांकां सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच तांणी म्हटलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गलिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.